नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। सदाच्या जेवणात गोयकार घेतात विकते विष, वाटाण्याक हिरवो रंग लावून लोकांच्या भलायकेकडेन खेळ, प्रुडंटाच्या एक्सोजेत भयानक प्रकार उक्ताडार। विधानसभा वेंचणूक वर्स 1.5 वर्साचेर पावली तरी थर्ड फ्रंटाची फळी जायना उबी, विजयाक एकट्याकूच विस्वास, हेर वांगड्याचे तळ्यात मळ्यात। ताळगांव बेवारस डस्टर गाडी 4 दीस जाली, गाडी एकाच जाग्यार, लोक म्हणतात गाडी लाचखोर आरटीओ अधिकारी उदय गावसाची, विजिलन्साक चुकोवन हाडून दवरली ताळगांवां। सीसीटीव्ही लावन पासून चोर आटपनात, सीसीटीव्ही लायिल्ल्या सुवातांनी गोयभर चोराच्यो चोरयो, कॅमेरात चोर दिसतात मात पुलिशेक धरपाक जमना, पळयात खासा रिपोर्ट। आनी पाली 70 माकड रोगाचेर वाशिना घेवपाक लोक सल्ले भायर, दोतोरांची मोहीम जाता यशस्वी, आता मेरेन 55% लोकांनी घेतली वाशिना। खबऱ्यो विस्तारान। आमच्या ताटात विष वाडून आमीच ते जेवतात, हे सदांच घडटा। जे खातात ते भलायकेक बरे असो सगळ्यांचो समज, मात प्रुडंटान बाजारात प्लास्टिक पिशव्यांनी पॅक केल्ल्या वाटाण्याचेर प्रयोग करून ते लोकांच्या भलायकेक कितले वायट हे पळयले। 5-4 जाड केमिकल रंग फासून हे वाटाणे ग्रीन पीस म्हणून गिरायकाक विकतात। हे केमिकल जिवाक सामके घातकूच आनी नकळटे लोक ते विष बॉल्सांतले पयशे मोडून घेतात। पळयात प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। We are in the Panjim Municipal Market and we are trying our luck on this green peas. I've already picked one packet of green peas which cost me around 20 rupees. Air मटर सोलून काय भिजले आदल्या दिसा घालता का भिजर बरं उरता रे. And I also have this fresh green peas which is also locally known as matar. But how do we check which one is real and which one is not adulterated and all? So we have here a bottle full of water, and what we are going to do is just open the packet and pour it in the bottle. And now we will try with this also whether the color of the peas change and the water color also change. Add the peas in the water. So this is the outcome of the green peas. गिरायकांनीच हे विषाची परीक्षा घेतली. This is the watane with color and this is the one without color. So I mean this is the one that is naturally found. This is what we are getting now. This is not the season for it. Yes. I mean off season this is what they sell. But this food color isn't good for health. You should go for this one. हा कलर ग्रीन येला न्हू हेतूतलो आणि ते नॉर्मल असतात ते त्यांच्या सारखे हे असतात न्हू. Okay, पण भाजी घेतना तुम्ही पळयता ना आताचे कितें आसा ते भाजी बिजी सगळे चॅक करून घेवंक जाय. कित्याक असो आतां खूब हायब्रीड फ्रूट असतात, व्हेजिटेबल्स असतात, ते सगळे हायब्रीडच जालो ते सगळे आतां पयलींचे सारके हेजन येना. फोंडे बाजारातही हीच परिस्थिती. जो कोण येता आनी आवाज उठयता तेन्नाच लोकांक कळपाचें की अशें अशें घडटा म्हणून. लोक कितें करतात, कितें जालें पळयतात ओग्गी रावतात, भायर उडयलें मेकळें जालें. हे आमचे गोंयकाराचें विकनेस म्हणटा हांव. सरळ हांचेर धपके पडपा जाय. धपके कोणाचेर? आतां जेन्ना FDAक फोन केलो, FDAचो डायरेक्टर सांगता तुमी चणे घेतलेच कित्याक? आतां ते बाजारांत येतात कित्याक? हे FDAचो डायरेक्टर सांगूंक शकता? हांचे हात तांगले कोण तो मास्टर मायंड आसता ताका धरपा कडेन पावपा जाय. ते कोण गरीब कोण विकता तांकां न्ही. आनी हांगेले धाडी पडटात ते कोण खरेंच गरीब आसतात न्ही, 10-20 हजार जोडटात, त्या लोकांचेर हे धाडी घालून व्हडले दाखयतात आपणें हें केलें तें केलें म्हणून. कितें मेळ्ळें तुमकां? तेच ग्रीन कलर प्लेन धवे आनी मागीर ते कलर ग्रीन.
तो सदांच तुमकां अशें मार्केटान मेळटा. म्हणटकच जागृतीचो भाग म्हणटकर ह्या विशयाचेर आवाज जावपाक जाय आनी लोकांकूय हो संदेश पावपाक जाय की बाजारान अशे तरेचे चणे जावं रंग लायल्ल्यो वस्तू विकता आनी त्यो आरोग्याक ते सामके वायट आनी कसलो रोग जायत तो सांगूं येना. हे विषारी वाटाणे विकपी दुकानदार मात ते खंयच्यान येतात ते कांयच खबर ना म्हूण दावो करतात. हे चणे खंयच्यान येता कोण तो प्रुडंटाच्या ह्या रिपोर्टा उपरांत FDAन फोंड्या बाजारात रेड मारली. तांणी रंग मारून विकपाक दवरिल्ले सुमार 6 किलो वाटाणे जप्त केले. हय, आयज फोंड्या एक रेड जातलेली. म्हणजे ते आमकां ग्रीन पीस हांगा कलर्ड विकता म्हणून काल एक कंप्लेन आयिल्ली. चण्याची ड्रायव्ह म्हाजे आतां आमचे ऑफिस तर्फे चालूच उरतलो, कित्याक ते सगळ्या बाजारांनी ऑलमोस्ट सगळ्याक विकता अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. कलर घालता म्हणजे ते एक अपियरन्स वाडपा खातीर आनी बरें दिसता न्ही, ताका लागून लोक घेता. पूण ते कलर बरो न्ही घालप, ते अनहायजीन. हें आमच्या ताटांतलें जेवण म्हणच्या परस विकतें घेतिल्लें विश. मात हाचे पासून वाचपय तशें कठीण ना. बाजारांतलो माल बारीकसाणीन पळोवन घेतल्यार तुमच्या फामिलीच्या पोटात हें 5वें विश वचचें ना. वाटाणे खायात, मात घेतना सोली नाशिल्लें मटार घेयात, शेंगो घेयात, तातूंतले सोलून वाटाणे काडात. हें विश तरी पोटांत वचचें ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयच्या राजकारणात थर्ड फ्रंट येता म्हणून 6 म्हयने सोंपले, मात अजून ठाम अशें कांयच जावंक ना. सगळे 4 हात पयस रावन फ्रंटाचो कितें परिणाम जातलो ताचो थाव घेतात. विधानसभा वेंचणूक वर्स 1.5 वर्साचेर पावली तरी फ्रंटाचो बुन्यादी फातर बसना. विजय सरदेसाय म्हणटा फ्रंट ही एक कल्पना आनी ती फळाक येतली, मात हेर वांगड्याचो तितलो नेट दिसना. सतीश धोणाची बदली जातकच तर परिस्थिती आनीक घुस्पल्या. जे अपक्ष आमदार धोणाक लागून पयस केल्ले तांकां लागीं ओडपाचो आतां भाजपान यत्न चलयल्यात. पळयात खासा रिपोर्ट. थर्ड फ्रंटाची कल्पना जल्माक आयल्यार 6 म्हयन्या वयर जावन गेले, मात थर्ड फ्रंटाचो बुन्यादी फातर बसप अजून कोणाक जमूंक ना. जे हे कल्पनेक तेंको दितात तांची अजून ह्या फ्रंटाक म्हूर्त रूप दिवपाची तयारी दिसना. थर्ड फ्रंट म्हळो की विजय सरदेसाय बरोबर दिसतात ते अपक्ष आमदार नरेश सावळ आनी रोहन खंवटे. त्याच बरोबर काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी भाजपाचो आमदार मायकल लोबोय अदीं मदीं तांच्या वांगडा घुस्पता. मायकल लोबो थर्ड फ्रंटा वांगडा वचपाची शक्यताय पसून न्हयकारता. भाजपाचो आमदार जाल्ल्यान ताका तें सद्या करचेंच पडटा. पूण ताच्या लागींचे सांगतात ते प्रमाण अजून मायकलान पक्को निर्णय घेतिल्लो ना. दुसरो काँग्रेसचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड विजया बरोबर ताच्या चडशा भौशीक कार्यावळींनी आसता, मात ताचें निश्चित थारिल्लें ना. शेनवारा 70 जाल्ल्या काँग्रेसीच्या बसकेंत आलेक्सान म्हणलां, काँग्रेसीन नव्या लोकांक तिकेटी दीत जाल्यार आपूण काँग्रेस सोडचो ना, मात पयलींच्याच भ्रश्टाचारांक परत हाडल्यार वेगळो विचार करचो पडटलो. नरेश सावळ म्हणटा थर्ड फ्रंट सामको गरजेचो, मात ताचे लागींचे सांगतात ते प्रमाण सावळानय अजून निर्णय घेतिल्लो ना. ताका थर्ड फ्रंटाची आयडिया आवडटा, मात राजकीय समीकरणां पळयल्यार तो मोगो वटेन वट्टा. रोहन खंवटे मात ठाम आसा. रोहन म्हणटा आपूण पर्यायी राजकारणाक तेंको दिता. काँग्रेसीचो भ्रश्टाचार आनी सद्याच्या सरकाराचें अपेस पळोवन आपूण विटला. ह्या आयडियेचो सगळ्यांत व्हडलो पुरस्कर्तो म्हणल्यार विजय सरदेसाय. विजयाचें तेंच म्हणणें, थर्ड फ्रंट ही एक कल्पना. फ्रंटांत आपलो रोल कितें आसतलो तें पसून स्पश्ट ना हें विजयूच उलोवन दाखयता. ही आयडिया हांवें फुडें काडिल्ली, पूण हे लोकांनी डिसिजन घेवंक जाय, लोकांनी फुडें सरूंक जाय, लोकांचो पक्ष जावपाक जाय गोंयांत. आतां तो म्हजो पक्ष आसपाचो ना. आतां हांव ताजो एक मेन स्पोक्समॅन आसूंक शकना, पूण टॅक्निकली हांव तातूंत जॉयन जातलो वो तातूंत म्हजो रोल कितें आसतलो दॅट इज नॉट एज येट डिफायन्ड. सो एट द मोमेंट इट इज एन आयडिया, बट एन आयडिया कॅन चेंज द वर्ल्ड. खूब गोश्टी जावंक शकता आनी ते आयडियाक एक करंट आहा. लोकांक दिसता की हें एक पोटंट आयडिया आसा आनी म्हाका दिसता सपोर्ट खूब कडच्यान येवपाक लागला. आतां आमदार कितले आहा वो आमदार कितले ना हो इशू ना. दीस इज नॉट अबावट आमदार. आतांच्या आमदारांचो आमकां इंट्रस्ट ना. आमकां आसा इंट्रस्ट चड फाल्यांचे आमदार जातले तसले लोकांक. तातूंत थोडे आमदार जे हांगा आसात तांचेय बी आमकां म्हाका दिसता तातूंत सपोर्ट आसा आनी तेय बी उलोवपाक लागल्यात. पूण एट द मोमेंट द आयडिया हॅज नॉट क्रिस्टलायज्ड इनटू समथींग वीच इज लायक अ फ्लड एंड आय थिंक दॅट वील कम सम डे ऑर द अदर. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोंय भाजपाचो संघटन सचीव सतीश धोणाची गोंयच्यान बदली जातकच बरीच समीकरणां बदलल्यांत. भाजपाचे कांय फुडारी नरेश आनी रोहनाक पक्षांत ओडूंक सोदतात. तेच बरोबर ज्या धोणा वांगडा हेंचें वायटपण आशिल्लें तोच गोंया भायर गेल्ल्यान तांची भुमिका बदलता काय कितें होवूय प्रश्न आसा.
अशे परिस्थितीत ही आयडिया फ्रंट जातली काय शेळीतली असो दुबाव थर्ड फ्रंटा कडेन आशेन पळयतल्यांक आतां येवपाक लागला. प्रुडंटा खातीर सावयो डायसा वांगडा सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. लाच घेतना अँटी करप्शन ब्युरोन रंगी हात धरिल्ल्या आरटीओ अधिकाऱ्याची एक पोस्ट काडी तपास अधिकाऱ्यांच्या हाताक लागूंक जायना म्हूण ताळगांवां व्हरून दवरली असो बोवाळ पडला. ही रेनॉल्ट डस्टर गाडी सध्या एसीबीच्या कादेत आशिल्ल्या आरटीओच्या असिस्टंट डायरेक्टर उदय गावसाची म्हणून लोक उलयतात. तांच्या घराची तपासणी जाल्या, मात तपासणी वेळेर डस्टर गाडी पुलिसाक मेळूंक जायना म्हणूनय ती ताळगांवां व्हरून दवरली अशी सुत्रां सांगतात. 4 दिसां वयर जाल्या गाडी ही एकाच जाग्यार आसा, मात ती खंय तांणी दुसऱ्यांच्या नांवार घेतल्या बेहिशोबी मालमत्ता लिपोवपाच्या यत्नाचेर पळयात खासा रिपोर्ट. ताळगांवां वचत थंय GA05D4599 हे गाडये विशीं चर्चा सुरू आसा. ताळगांवां ला रोज हॉटेला लागसार ही डस्टर गाडी 4 दीस जाले हेच सुवातेर अशी उबी आसा. सुत्रां सांगतात ही गाडी लाचखोर आरटीओ अधिकारी उदय गावसाची, पूण ती खंय ताणें दुसऱ्याच्या नांवार घेतल्या. विजिलन्साच्या धाडीन ही गाडी घराकडे मेळची न्ही म्हूण ही गाडी हाडून ताळगांवां लिपयल्या म्हूण बोवाळ पडला. विजिलन्साच्या एसीबी टीमीन ब्रेस्तारा ह्या दोगांच्याय घरांतल्यान डॉक्युमेंट जप्त केले. गाडी मात सुटली. डस्टराचो बोवाळ आयकतकच प्रुडंटाचे टीमीन वचून चौकशी केली. लोक म्हणटात गाडी कोणे हाडून दवरली कांयच खबर ना, मात 4 दिसां सावन कोणेच ती थंयच्यान व्हरूंक ना. गाडी कोणाची आनी कोणे दवरली हाचेर लोकां मदीं चर्चा रंगल्या. लोक म्हणटात ही गाडी करप्शनाच्या आरोपान भितर पडिल्ल्या आरटीओ अधिकारी उदय गावसाची. प्रुडंटान चौकशी केली तेन्ना आरटीओतल्या सुत्रांनी ही गाडी उदय गावसाचीच म्हूण सांगलें. ही ताचीच गाडी आनीक जर ताचीच जाल्यार असल्यो आनीक कितल्यो गाडयो आनी हेर मालमत्ता अश्योच खंय खंय पार्क केल्यात तेवूय आतां विजिलन्साक सोदचे पडटले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश खाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. घेऊया एक विराम.